तुझे कुटुंब एकटाय जाता, भावात विश्वास मोगूत सारता. तुझे कुटुंब एकटाय जाता, भावात विश्वास मोगूत सारता. तुझे उदर आमकां पोसोन, जेजूची कूड रगत जेवण. तुझ्या उदराक काळजां उगडून, तुझ्या जेवणाक काशीन बसून. तुझे कुटुंब एकटाय जाता, भावात विश्वास मोगूत सारता. तुझे कुटुंब एकटाय जाता, भावात विश्वास मोगूत सारता. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावी आमेन. सुरविश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. म्हज्या मोगाळ बामणीनो, आज बायग्योन आंतोनीक भेटयलोलो दीस आनी त्या पासत आमी व्हडा प्रमाणान ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्यो. आमची मागणी, आमचे आवडे, आमच्यो गरजो सगळे आमी घेवन आयल्यो आनी ताचेशी आमी ती दवरूंक सोदता. ताणें ती बापाशी व्हरूंक आनी बापान ती आमकां दिवंक. असल्या मनान आमी आयल्या तेन्ना आमचें काळीज, आमचें मन तयार करुया ह्या दिनवासनेच्या बलिदानाक. आनी हे भाशेन आमी कोत्ता तेन्ना ह्या दिनवासनेच्या बलिदानाचो फळ आमच्या जिवितांत मेवतलो. असल्या मनान आमची पातकां ओळखून घेवया आनी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच सांकवार मेरेन सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklut gor, somia kaklut gor, somia kaklut gor. Krista kaklut gor, Krista kaklut gor, Krista kaklut gor. Somia kaklut gor, somia kaklut gor, somia kaklut gor. प्रार्थुया. देवाक आर्गां दिवन एमिसाची ते साम भेटयता डॉरिटी फेर्नांदीस ह्या आमच्या भयणी पासत मागुया आनी तिचेर देवान बैगोंत आंतोनीची मजतीन आपली आशिर्वचनां घालूं म्हूण प्रार्थुया. तेच बरोबर आज तुमी तुमच्यो गरजो घेवन आयल्यात. तरेच्यो गरजो त्यो तुमी घालात. तुमी हांगा आसात ती आनी हे मीस ऑनलायन पळयतात तितली आख्ख्या संवसाराक हे मीस ऑनलायन जाता. आनी जायतीं जीं ऑनलायन पळयतात ती मागतात तांकां देव बैगोंत आंतोनीचे मजतीन जायत्यो वस्तू दिता आनी ती मागीर हांगा सांगूंक येतात. आमी फकत ऑनलायन आयकलें आनी ऑनलायन आयकून बैगोंत आंतोनीन आमकां मागलोलें तें फावो केलें. तांचेय पासत आमी मागता तुमी तुमचे पासत मागात. तुमच्या भुरग्यां पासत, तुमच्या कुटुंबा पासत, तुमच्या जाणट्यां पासत
तुमची जी पिडेंत पडलेली आसात तांचे पासत कोण नोकरी सोदता ती हांगा आयिल्लीं आसात तांचे पासत मागुया. कोण भायर वचपाक तांचे दुकुमेंत सारके जावंक ना त्या पासत मागतात तांचे पासत मागुया. कोणाचें मॅडिकल जावपाचें आसा तांचे पासत मागुया. कोणाक जिविताचो बागेली सोदतात वो बागेलींनी सोदतात तांचे पासत मागुया. जायते जाणांक डायबिटीक लागून डायलिसांचेर पडलेली आसात ही सगळीं डायलिसीस करतात तांचे पासत मागुया. जांकां कॅन्सर जाला कॅन्सराची पिडा भोगतात तांचे पासत. जांकां कातीचें दुयेंस जालां तांचे पासत. आनी केरीत तेसा पासत तुमकां मागूंक आपयता एक भुरगो 17 वर्सांचो ताका कॅन्सर जाला एक तरेचेंच कॅन्सर ताचे पासत मागुया. हो भुरगो कश्ट वता केमो सुरू केल्या. ते भायर आनीक एक भुरगो मोदले पिरायेचो स्कॉटलँडाक ताका ब्रेन ट्युमर जाला आनी तोय फोडफोडता ताचे पासत. आनी हेर तुमी गरजो घेवन आयल्यान त्यो गरजो सगल्यो देवा मुखार उगडात बायगोत आंतोनीचे मजतीन देवान तांकां सगळें फावो करचें म्हण. सोर्वेस्परा सासनांच्या देवा तुवें लिशबोवाच्या बायग्योत आंतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांतांक आसतल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गोरजांनी ताची मदत आमकां मेळूं. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासना. आमेन. बागयोंत पावलून टिटाक बरयल्ले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्या तूं तुजे पाळयेन ओसोळ आनी 2 शास्त्रांक पुटवता तसली चाल शिकोय. जाणटे दादले मर्यादेचे माणसुगेचे तोजवितेचे तशेंच बावाटांत मोगान आनी सोंसणिकायेन थीर 2 जावचे. तेच पोरी जाणट्यो बायलो भोक्तिवंत जिविताच्यो जावच्यो. न्हय चाडयो सांगपी वो सोऱ्याक लोबदोल्ल्यो. तांणी खूब बरें तें शिकोवचें. तांचें करचें तोन्या बायलांनी आपल्या घोवाचो मोग करूंक आनी आपल्या भुरग्यांची अपुरबाय करूंक शिकचें. तशेंच आपल्या घोवाचो मोग करूंक तशेंच तोजवितेच्यो निर्मोळ जिविताच्यो मर्यादेच्यो आपल्या घोरादाराच्यो दुलोप काळजाच्यो आनी आपल्या घोवाक खालत्यो जावंक तांणी शिकचें. हे पोरी देवाच्या उतरांक बेमान जावचो ना. तरण्या दादल्यांक मर्यादेचे जावंक धीर उर्बा दिवंक शिकोय. लोकांक बऱ्या करच्या वावरांत सगळ्या वाटांनी तूं बरे देखीचो मनीस म्हूण दाखय. शिकयताय तेन्ना खरेपणान आनी माणसुगेन शिकय. तुजें उलोवप इतलें बरें आनी सारकें जावं दी की तातूंत कसलीच खोट सांपडची ना. तशें जाल्यार आमचेर कितेंच वायट उलोवंक जायना म्हूण पळोवन आमचे दुस्मान लोजेक सांपडटले. सगळ्या मनशांक सोडवण मेलचे खातीर देवाची दुलोबाय दिसती पडली. ती आमकां अधर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सांडून माणसुगेन प्रमाणीकपणान आनी भोक्तीन ह्या संवसारांत जिवंक शिकयता. येवचें आसा त्या सुखाचो बोरमासो दवरून म्हणजे
आमच्या व्हडट्या देवा आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दोबाजीक येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जियोंक जाय. आमकां सर्व तरेच्या खोटेपणांतली सोडोवचे खातीर आनी नितोळ केली बऱ्या कोन्यो करूंक आशेता तसली आपली खाशा पोज्जा करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें. देवाचें उतर हें. देवाची उरकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सगळीं म्हणया, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कर. देस भोगूंक आनी शांतीन जियोंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सवें आसूंक सगलो तुजो संतोश. तुजें कालीज आशेता तितलेंय तो तुका दितलो. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशाचो जीव सर्वेस्पर राखता तांकां सासणाचें दायज फावो जातलें. मनशाची पावलां सर्वेस्पर राखता आनी मोगान ताचे वाटेवेल्यो सगळ्यो आडकोळी काडून उडयता. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कोर, बऱ्या कोन्याक लाग. सासणाक तोखता तसलें तुका ठिकाण मेळटलें. देस जातलो बऱ्या मनशाचें दायज. थंय ती ठिकाण कोत्तलीं सासणाच्या सासणाक. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. शिवर्तमांक आमची काळजां मोना तयार करूंक उबीं रावया. सर्वेस्पराक सोयीचो. सर्वेस्पराक सोयीचो. सर्वेस्पराक सोयीचो. सर्वेस्पराक सोयीचो. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे थंय येतल्यो. सर्वेस्पराक सोयीचो. सर्वेस्पराक सोयीचो. सर्वेस्पराक सोयीचो. सर्वेस्पराक सोयीचो. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजून म्हणलें, तुमचे मदें असलो कोण मनीस आसत की नागरून गोरवो चोरून परत घरा येतलो आपल्या चाकराक चड वेगीन आनी जेवणाक बस अशें म्हणटलो. हाचे भाशेक म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव कांय पीस सोरोप पेंटाक बांदून मेजाचें काम कर आनी मागीर खापी कशें तो मनशाचें नांव घे. आपणें सांगलोलें कामां चाकरेन केलें देखून ताका ताचो उपकार आसूंक जाय होय. तशेंच तुमकां सांगलोलें तितलेंय केल्यार उपरांत तुमी हें म्हणात, चालती बेश्टी चाकरी आमी करूंक जाय आसलें तें आमी केलें. स्वामी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या बाबा मुळीनो,
जेजू ह्या संवसारांत आयलो तेन्ना खालतो जावन लीन जालो अशें बायगेवन पावलो फिलिपकारांक बरोवन म्हणटा. चाकोर जावन तो गुलामूय जालो. चाकोर जो आमची कामां कोत्ता, गुलाम जाका स्वतंत्रताय ना, सारको गुलाम, इतलो ल्हान तो जालो. आनी आमकां जेजूच्या इतिहासांतूच मेवता. जल्मत आसतना एका गोरवाच्या गोठ्यान जल्मलो मोनजाती मदें, आनी खावठ्यांनी ताका घुस्पायलो. आनी मोत्ता आसतनाय तसोच ताका ल्हानपण फावो केलें. ओद्दो विंगडो कसो ताणें कुर्सार आपलो जीव दिलो. 12 सांगाता रात जेवण केलें तेन्ना तांचे पांय धुले. दोनी तो, गुरू तो, देव तो. पूण इतलो ल्हान चालतो चाकरूच न्हय पूण गुलाम जालो. हें काम पांय धुवपाचें गुलामाचें आसलें. हे भाशेन तो जियेलो आनी हीच शिकवण तो मागीर वोपारेनी आमकां सांगता. आयचें वाचप शुभ वर्तमानाचें हेंच आमकां सांगता. म्हणजे एक किरीत मांडावळ आहा समाजांत. दोनी आहा आनी चाकोर आहा. दोनी आनी चाकोर एकाच दर्ज्याचे न्हय. तांची व्यक्ती एकूच, पूण तांच्या कामाक लागून ताणें खाला रावंक जाय चाकरांनी. आनी दोनी तो दोनी. ही पद्दत सांबाळूंक जेजू आमकां आपयता. चाकोर काम करून येता आनी तो तोकला वतान काम केलां. ताणें तोकला तोकून येवन ताणें आपल्या दोनयांची सेवा करूंक जाय. ताका जेवण तयार करूंक जाय, ताचे पांय धुवंक जाय, ताका सगलें हाडून काडूंक जाय. आनी तें कोत्ता आसतना ताणें काम कोत्ता ती आंगोस्त्रां घालूंक जायना, ताणें ती बदलूंक जाय. कामाची आंगोस्त्रां वेगळी आनी दोनयांक सेवा करतली आंगोस्त्रां वेगळी. आनी ते पासत ताणें जाय तें सोंसचें पडटा चाकरान. पूण दोनी देव जेवसोर ताणें ताच्या पांयाशी रावंक जाय. कित्याक तेन्ना मेजांचेर जेवण आसले, खाला बसून जेवताले. आनी तेन्ना चाकरान थंय बसून रावंक जाय आसलें. दोनी जेव पासून ताका कितें जाय, ताका कितें नाका तें पळोवन. आनी हे भाशेन ही समाजीक स्थापणी तशी आसली. आनी मागीर हो चाकोर आपूण जेवतालो. हे ओपारींतल्यान कशें जेजू आज आमच्या मुखार दवरता. कित्याक तो म्हणटा तुमी चाकरां. आनी ते निमाणें चालती बेश्टी चाकरां आमी करूंक जाय आसलें आमी तें केलां. म्हणजे ही आमची ड्युटी आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेन. हो आमचो कायदो. हो कायदो करूंक आमकां आपयल्यान. आनी हें करपाक ल्हानविकाय जाय. हो तर चाकर क्रांती करता आनी म्हणटा हांवें जाय तें काम केलां, पोत्तून येवन म्हाका इल्लो विसो जाय, हांव तुजी सेवा करिना अशें म्हळ्यार ताका कोण दवरचो ना. आनी ते पासत चाकरान ल्हान जावंक जाय. हें आयचें पयलें वाचप बायगेवन पावलो तिताक बरयता. बायगेवन पावलो गुरू कसो तिताक एके भाशेन आकारणी दिता. ताणें कितें करूंक जाय तें आनी कशे भाशेन ताणें लोकांक शिकोवन दिवंक जाय ती. जाणट्या दादल्यां विशीं, जाणट्या बायलां विशीं, तरणाट्यां विशीं आनी तरणाटे चेडवां विशीं, सगळ्या विशीं बऱ्यांतली बरी शिकोवन दिता. आनी आख्खी शिकोवण आमी तरी बरे भाशेन आयकल्या जाल्यार काल्तिकायेची शिकोवण ती. आमी कशे भाशेन काल्ती रावंक जाय, बायलेन आपल्या घरकाराक काल्ती रावंक जाय, हाचे वयर हेंवूय सांगता. काल्ती रावप म्हणल्यार तूं ल्हान जायना, पूण काल्ती रावप म्हणल्यार तूं दाखयता तूं कोण आनी तो कोण, दोनी कोण आनी चाकोर कोण. जोरूय बायगून पावलो हे भाशेन बरयता, पूण तो दुसरे कडेन बरयता. घोव आनी बायल एकूच. घोवान आपली कूड
आपले कुडीचो मोग कोता ते भशेन आपले बायलेचेय कुडीचो मोग करूंक जाय. ताणें तिका कुशीन काडूंक जायना हेंवूय सांगता बेगोन पावल. ते पासत इतलेंच सांगिना की बायलेन घोवाक कालतो जावंक जाय पूण घोवानूय तिचें आयकूंक जाय. आनी तांचे दोगांयचे मदें केन्नाय घोवूय कालती जाता आनी घोवूय कालती जावन तो बायलेचें आयकता. दोनूय वाटेनी तें एकेच वाटेन न्हय. हें कित्याक खालतिकाय गरजेची. कित्याक हो साक्रामेंत लग्नाचो जो घोव बायलांक घेतात तो साक्रामेंत म्हळ्यार कितें जेजूचें आसणें. जेजू ह्या घोव बायलांच्या साक्रामेंतांत हाजीर आहा आनी तो तरी हाजीर आहा ताची ल्हानविकाय हाजीर आसता. तो ल्हान जाता आनी ताचें आसणें ह्या साक्रामेंतांत ल्हानविकायेचें. दोगांयनी ल्हान जावंक जाय, दोगांयनी कालती जावंक जाय. केन्ना केन्नाय चाकरपणाचें काम करचें करून गुलामाचें काम करचें पडटा. हांव जायते फावटी म्हणटा एक अस्तोरी आतां ती भायल्यान कामाक वेता, ऑफिसान कामाक वेता. आदी अस्तोरी घरांतूच रावताली. ती आवय आसली आनी ती पोतीण आसली आनी घराच्यो सगल्यो राटी तीच पळयताली. आयच्यो अस्तोऱ्यो कामाक वेतात आनी तांचे चुरचुऱ्या कोता. कामाक येवचे येवन ताणें जेवण रांदूंक जाय, साफ करूंक जाय, कपडे धुवंक जाय, सगल्यो वस्तू करूंक जाय. पूण जायत्यो अस्तोऱ्यो ल्हानवीकपणान कोत्तात. तो म्हजो घरकार, ती म्हजीं भुरगीं, तांची सेवा करची ना, कोणाची कोत्तली? अशें ऑफिसांत काम करचें करून घरा येवन जायतो वावर तीं कोत्तात. थोड्यो अस्तोऱ्यो गुणगुणटात पूण चडश्यो अस्तोऱ्यो आपलो कायदो. हांव हेच पासत आसा. रांदपाचें म्हजें काम, साफ करपाचें म्हजें काम, कपडे धुवपाचें म्हजें काम, घराची मांडावळ करपाचें म्हजें काम. पूण जायते आतांचे गोरकार आहात ते तांकां आदार दितात. आतांचे गोरकार आपुणूय हातबोट घालतात. ती तरी धुता, घोव फेर मारता. तिणें तरी रांदलां, घोव बश्यो धुता. हें दाखयता तांचे मदें तोय ल्हान जाता, तिवूय ल्हान जाल्यार पुरो ना, ताणेनूय ल्हान जावंक जाय. आनी भाशेन दोगांय बाराबोर एकठांय जावन खालतिकायेन घराचो वावर करतात. म्हाका जाल्यार बरें दिसता. म्हणजे हांव देखूनच बायल चाकोन न्हय. जायते फावटी थोडे गोरकार सोदतात हें कित्याक धाडलां म्हज्या घरांत. बायल कित्याक न्हय, ती तुजी बायल, तुका होक आहात तितलेच तिका आहात. आनी तुवें केन्नाय तिचे चुरचुरे करूंक जाय की ती जायतें काम करता आनी गुणगुण आसतना काम करता. तुवेंनूय हातबोट घातल्यार बरें कामाक. घरा आमच्या घरा लागीं हांवें तें पळयलां. आमचो पाय पोस्ट मास्टर. आयताराचो तो मेकळो आसतालो. तें मांस हाडूंक जाय, तें कातरूंक जाय, नुस्तें सुटें करूंक जाय, शीत करूंक जाय तें तो कोत्तालो. तिका दिनासलो. कोडी करूंक जाय ती कोत्ताली. मांस रांदूंक जाय ती, पूण सगळें तयार कोत्ता. ताचें पयलें काम मीस जालें, मांस हाडलें, कातोलें, दवरलें, नुस्तें सुटें केलें आनी मागीर तांदूळ घातले आदोनांत आनी उरलेलें काम मागीर कोत्ता. आमकां जाल्यार बरें दिसतालें. दोगांय एकामेकाक आदार दिवन कोतात आनी ही कामाचें मोल आमकांय ताणें शिकयलें. हांव पयलोच शिमनारीन गेलो तेन्ना माय म्हाका कुजनांत येवंक दिनासली. पूण हांवें ताका सांगलें पळय सदांच आमकां मेस्त मेळचें ना, आमीय शिकूंक जाय आनी म्हाकाय शिकूंक जाय आनी सगलो वावर म्हाका करूंक जाय. त्या प्रमाणें तुमची देख घेवन हांवूय वाडटलों. ही कालतिकायची देख. कित्याक म्हजे शामायन दुसरे मायनचे मायन म्हाका म्हटलें, बाबा तूं पाद्री जावंक वेताय, सांत आंतोनी भाशेन जाव. सांत आंतोन पयलोच आगुस्तिन्यान आसलेलो, मागीर तो फ्रांसिस्कान जाला. पूण आगुस्तिन्यान आसतना तो मोठान भितर सरलो तेन्ना ताणें त्यो बश्यो धुवंक जाय आसल्यो. त्यो बश्यो धुवप दुसऱ्या दिसाक. आयज रातीक जेवल्यो त्यो तश्योच दवरपाच्यो दुसऱ्या दिसाक. हे कोण कोणूय तांकां मारकार कोत्ताले. पूण ताणें सगलें न्हिदूंक गेलो तेन्ना तो उठलो आनी सगल्यो बश्यो धुतालो. आनी म्हजी मायनचे मायन म्हाका सांगलें, पळय बायगेवंत आंतोन ल्हान जावन रातचो गुप्ती उठून बश्यो धुतालो कुजनांतल्यो. इतलो हुशार
आनी शाणो तो पूण हें काम कोत्तालो ते भाशेन तूं याज्ञीक जाताय जाल्यार ल्हान जाव आनी कसलेंय काम करूंक लोजे नाकाय हांव कसलेंय काम करूं हांगा लागून कितें तरी मेळ आहा सारून घेवन हांव सारून मारता ते हाका ताका सांगपाचे सुवातेर हांवें पयलां हांव कोत्ता ती सारकी ना कोदेला मय हांव घालता ही ल्हानविकाय आमकां आसूंक जाय ही सांतांतोनीक आसली आनी देखूनच सांतांतोन आपल्या जिवितांत जायतो ल्हान जालो ताच्या वडिलांनी ताका बंद केलो मिलाग्री कोत्ता म्हूण लोक ताका बरो कोत्ता म्हूण ओगीच रावलो भितर कांयच एक उतर म्हणलें ना पूण मागीर ताच्या वडिलांक दिसलें अरे आमी ताका सेव ओबाईत भितर घाला तांकां ताच्या काळजांत पटलें आनी मागीर ताणें वचून ताका सांगलें तूं कोत्ताय तें कोर कित्याक हो मनीस ल्हान जालो वडील सारके नासलेत वडील सारके नात म्हूण तांचे फुडें झगडूंक वचूंक ना बरें तुमकां तरी हांवें केलोलें नाका हांव भितर रावतां पुरो इतलेंच इतली ल्हानविकाय ताका आसली आमी तर जीं हांगा येता ताची भोगतां कशीं हो गूण आमी पयलो आपणावंक जाय ल्हानविकायेचो चाकराचो गूण आनी गुलामाचोय गूण ल्हान चाकोर आमी जाता तेन्ना देव आमचेर नदर मारता देव आमकां पळयता ताचो पूत ल्हान जालो बायगोंत आंतोन ल्हान जालो जायते बागेंत ल्हान जाले ही ल्हानविकाय आमच्या घरांत पयलीं येवंक जाय आनी घरांत तर आमी ल्हान जाल्यार आमी समाजांत ल्हान जातल्यो आमचीं कामां आमी बरे भशेन करतल्यो जे वावर आमकां दिला देवान तो ल्हानविकायेन करप एक ल्हान उतर एक ल्हान कोरणी अशें करून आमी वागता तेन्ना बायगोंत आंतोनीक आमच्या जिविताचो मास कोत्ता कित्याक तो चाकोर जालो आनी चाकोर जावन ल्हानविकायेन ताणें शिव वर्तमान पुरगुटलें फकत उतरांनीच न्हय पूण आपल्या कोरण्यांनी दाखयलें गोडेक आनिकूय जायत्यो वस्तू तो करतालो आसलो पूण ताणें हे भाशेन केलें ल्हानविकायेन आनी आज तर आमी ताची भोक्ती करूंक हांगा आयल्या हीच ल्हानविकाय चाकराचो स्वभाव घेवन आमी चाकरा भाशेन वावरूंक आनी हे भाशेन देवाची पोरगोटणी करूंक ल्हानविपणाची जी जेजून आमकां दाखयल्या ती करूंक आमकां तो एक नमुनो जाता ओ जेजू ओ देवाचो पूत ल्हान जावन उंड्याच्या रुपांत येतलो उंडो सादो उंडो कोणूच खाता उंडो कोणाच्याय हातांत आसा इतलो सादो उंडो ह्या साद्या उंड्यान तो येता आनी तुयंतावन आमच्या काळजांत तो येता आमचीं काळजां ल्हानविकायेन भरूंक आनी आमी चाकरेची सेवेची मनशां जावंक गुणगुण आसतना आमची चाकरी आमी करूंक तर हे देणें आमकांय बी ताचे भाशेन ह्या मिसाच्या बलिदानान कोतकोत्यान मागून घेवया सगळीं आमी उबी रावया आनी आमचीं इंतेसांवां हे वेळार देवा म्हऱ्यांत उबारुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी मागणें आपल्या जिविताचें एक बलिश्ट हातयार करूंक आनी हे वरवीं बापा सोबें आपलो संबंद तीर करून दिसान दीस ते आत्मीकतायेन वाडूंक तांकां बापाची कृपा मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका आमी दर एकल्यान एकामेकाक एक पोरजोळीत क्रिस्ती जिविताची देख दिवंक आनी दुसऱ्यांक पातकांत पडपाचे आडकुलीचे फातर जायना जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया जेजूच्या
ह्या मिस्सा बलिदानांत डॉरथी फेर्नांडीस हिणें आपल्या इंतेसांव भेटयला. भागिवंत आंतोनीचे विनवणेन बापाचो सुबाम आशिर्वाद तिका फाव जावं देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. बापा मोगडा तुजे मुखार मांडलोली आमची इंतेसांवां तूं स्विकार कर. ताचे भायर आमी आमच्या काळजा मनान जाय ती आमची इंतेसांवां खासगी इंतेसांवां घेवन आयल्यात तिवूय तूं स्विकार कर आनी तुज्या भोगता भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमची दाना यात्निकाच्या हातांत भेटयतना आमी गायन घेवया. अंक C6 पेज 30. भयणीनो आनी बाबानो हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें समोण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सुर्गींच्या बापा तुजी मोहिमा परगटूंक पवित्र आत्म्यान भाग्योन आंतोनीची मोत उजवाडायली. त्याच पवित्र आत्म्यांक धाडून आमी समरमतांव त्या गुटांची ओदीक आमकां ओळख दी. ताच्या आदारान तातूंत फावो त्या मनान वांटो घेवंक आनी दिसपटे जिणेन ताचो फोड काडूंक हेरांक बाबार्थाचो उजवाड दिवंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनांच्या देवा सोर काडे आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोड कोत्ताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणीचो फोड आमा सोमेस्तांक लाभच्याक
तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवीत तूं सगल्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून इंदेरी पवित कोर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी शेवात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरपुंची. तीच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good porgo tuya. Sumia Jesu, tuže morona mi somoronga. Sumia Jesu, tuže ponor život pod porgota. Sumia Jesu, बापा जेजूच्या मोरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भोक्तीपण उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस्क आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या संस्कार लोल्या तशेंच याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. आमा सोमेस्तांचे हांगासर आयचे दिसा हे वेदी भोंवतणी जमा जालेल्यांची दया कोर म्हूण मागता.
आंकवार मरे देवाचे माये संगाती तिचो निर्मोळ पोती बागेवन जुजे बागेवन दोर्न दुतां बागेवंत आर्कांज मिंगेल बागेवंत आसिजीचो फ्रांसिस्क बागेवंत आंतोन आमच्या आस्कऱ्या बागेवंत झेवाज आमच्या दोर्न प्रांताच्या आस्कऱ्या आनी सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगत्यां बराबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी पुनर्जिवंतपणांचो बरो वसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूट कोर तांकां आनी तुजे इश्टा गोतींत अंतरलोल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आत जोडून धीर घेवन आमी सगलीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सोरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सूर पातकांतली सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाटाय स्वामिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ चोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं आतां आमी मोगान एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवली देवाची शिली संसाराचे पाप काढलेली आमची काकूट कोर देवाची शिली संसाराचे पाप काढलेली आमची काकूट कोर देवाची शिली संसाराचे पाप काढलेली आमकां शांती दी ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church to the reception of other sacraments. If there is anyone present here who is non-Catholic, a person of different faith, a person who does not believe in God, please do not join the queue with your open hands to receive the sacred body of Christ. जेजूक आमच्या काळजांनी शोंक वेताना आमी गायन घेवया अंक D38 पेज 68 Soumya
आमची मोदे बिराड करचे सोम्याची सुये आमच्या काळजात रावू घे आमच्या काळजात रावू घे सोम्याची सुये आमच्या काळजात रावू घे आमच्या काळजात रावू घे सोम्याची सुये आमच्या काळजात रावू घे आमच्या काळजात रावू घे सोम्याची सुये आमच्या काळजात रावू घे आमच्या काळजात रावू घे मुच्या सोयमान alto saloi sacra rupan dishti poloi amchi patka kanudoitai shanti tuji amka vandai somyachi suye amcha kaळजात रावू घे आमच्या काळजात रावू घे सोम्याची सुये आमच्या काळजात रावू घे आमच्या काळजात रावू घे सोम्याची सुये आमच्या काळजात रावू घे आमच्या काळजात रावू घे सोम्याची सुये आमच्या काळजात रावू घे आमच्या काळजात रावू घे उबी रावया प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा सर्गींच्या जेवणांत वांटो घेवन नव्या जिवान आनी नवे गोठायेन आमी बोल्ल्यो बाय घेवन आंतोनीची शिकोवण पाडून आमकां तुवें दिल्याय त्या देण्या पासत निरंतरी तुका दिन वासूंक आमकां फावो कर आनी आमचे भोंवतणी आसतल्या नेणारांक बावार्थाचो उजवाड मेळूसो करूंक तूंच आमकां कृपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी फादर
ईश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचन क्रिस्ताचे शांतीन एकामेकाच्या मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोलीं विजमितां आयकून व्हडा बोरवोशान हांवूय तुजे फुड्यांत येतां आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालते पोळी मागतां. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन, निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या दोरून दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवतणी म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्तां. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणेन दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्यांच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवोशान रावतां. भाग्यवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवंडारा, तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी म्हजे आकांत पळय. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर. आनी आतां तुजे फुड्यान घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळोवन घे. हे वेळार तुका जाय तें भाग्यवंत आंतोनीच्या मुखार घाल. ओर चोऱ्यांच्या भाग्यवंत आंतोन, तुका उलो मारतल्यांक तूं नांव म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मोर्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कर. आमेन. सांत आंतोनीच्या मनाक आमी गायन घेवया.
अंक U25 पेज 243 आमी पयलो आनी तिसरो श्लोक गायतले.